श्री नीलकंठ हळदणकर. Speaker sir, this is to bring to the notice of the House that the scrap yards have obtained electricity permission from the Health Department under Health Act, and now the same is being used for commercial purpose illegally. Speaker sir, काल पावस लागल्या उपरांत कोलवाळी थंय फ्लडेड जालें आनी लोकांच्या घरांत उदक गेलें म्हणून काल हांवें हावजावनी लेट पावलो आनी थंय विजीट केल्ली. आनी विजीट करता आसतना थंय पळयलें की मोठी मोठी 200, 300, 100 हेजी मोठी मोठी स्क्रॅप यार्डां जाल्या आनी तेंच्यांनी अंडर हेल्थ एक्ट लायट घेतल्या आनी इतको मिसयूज केला आनी कमर्शियल हाका यूज केला आनी एक मोठी इंडस्ट्रियल स्टेट कशी जाल्या. सो म्हाजे रिक्वेस्ट ऑनरेबल मिनिस्टराक तेंच्यांनी लक्ष घालचें आनी इलिगलिटी जी आहा तेजेर इमिजिएट एक्शन घेवचें जेणे करून हेल्थ एक्टाचो वापर गैरमार्गान जावंक जायना म्हणून. जे म्हजे कलिगान नीलकंठ बाबान जे सांगला, एक्चुअली हेल्थ एक्ट डज नॉट गिव कमर्शियल एरिया परमिशन. आता if it is been misused, then action will be taken under as per the Indian Electrical Act 2013. It's very clear. आणि असले जर गोंयान खंय जरी आसा, म्हाका हांव आमदाराक सगळ्यांक सांगता की हेल्थ एक्ट इज स्पेसिफिकली एक्ट फॉर इंडिविज्युअल्स फॉर द बेनिफीट ऑफ देम. म्हणजे घरा कडेन जे लायट आनी उदक मेळपाचें आसा आनी कमर्शियल जर खंय तुमच्या नजरेन आसा तेन्ना हाडून दिवचें. आमी तेजेर एक्शन घेतले. कितें आतां थोडे पंचायत NOC दिता विदाउट एनी. तुमकां खंय जरी आसा गोंयभर हेल्थ एक्टाचे कमर्शियल यूज केल्लें आसा हाडून दिवचें. हांव नीलकंठ बाबाक देव बरें करूं म्हणटा की म्हज्या नजरेक हाडला. कितें सगळे गोश्टी आमकां कळना मिनिस्टराक. तुमी नजरेक हाडला म्हण पळयता आनी इमिजिएटली कितें आसा तें करता आनी तेजेर कितें आसा तें रिजल्ट हाडटा.